मोगाच्यान दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलान सादर करच्या या विशेष विश्लेषणाक तुमका मोगाचो स्वागत हांव मागतां। आमच्या बोवारी आमी जायते विशय आमच्या सदांच्या जिवितांत आमकां पळोवंक मेळटात आनी थोडे विशय फितीसपणाक संबंद जाल्ले या सुपरस्टिशियस म्हणटा आमी तसले विशय आमकां जायते पळोवंक मेळटात। उदाहरणाक सांगचें जाल्यार कावळो बोव मारल्यार सैरी येता आनी जर तर काळें मजार वाशार जाल्यार आमी हाती घेवची कामां या आमी खंयच्या जाग्यार वेता त्या जाग्यार आमी कितें करूंक चिंता ती कामां जावची नात म्हणलें एक अपशकून म्हूण चिंतात। आनी तशेंच एक आरसो जर तर सकयल पडून फुटलो जाल्यार कितेंगीच वायट जावचें आसा अशें चिंतले सबार जण आसात आनी आमच्या सुतरांत आमी असले जायती घडितां पळोवंक आमकां मेळटा। तितलें मात्र न्ही, रातच्या वेळार जर तर सुण्यान बोव मारल्यार रडुल्ले बरी बोबाट मारल्यार कितेंगीच मरणाचे दूत तांकां दिश्टीक पडटात त्या देखून भियान ते बोव मारतात अशेंय उलयतले आमच्या बोवारी आसात। सो अशें आमच्या जिवितांत आमी पळोवचें जाल्यार आमच्या सुत्तुरांत आमच्या परिसरांत आमी एक तजवीज करून पळोवचें जाल्यार असल्यो सबार संगत्यो आमकां पळोवंक मेळटात आनी आमी तांकां फितीसपणाच्या वर्गांत तांकां आमी दाखल करता। पूण आज ताच्या वरनी चड फितीसपणाक लागशिल्ले आनी भिरांतेक संबंद आसचे तसलो एक विशय हांव तुमचे मुखार विश्लेशणाक सादर करतां आनी तो विशय जावन आसा नंबर 13 या नंबर 13। सांगतानाच थोड्यांच्यो आसड्यो वयर गेल्यो आसतल्या पूण जाल्यारय नंबर 13 म्हणटना नंबर 13 म्हणटना थोड्यांक इल्लीशी भिरांत पाटेकण्यांत इल्लेशे कांप सुटचे ते सहज जावन आसा। कित्याक आज जागतीक वलयाचेर आमी पळोवचें जाल्यार ह्या 13 नंबराक एक भिरांतेच्या एका पेटेंत घालून विचार करून दवरला आनी तशेंच ह्या 13 नंबरा विशांत विविध रितीची सूचना आनी विविध रितीची विश्लेशणां आनी विविध रितीच्यो अभिप्रायो आमकां पळोवंक मेळटात। पाश्चात्य देशांत त्या विशयांत सर्वांक एक भिरांतूच आसा म्हूण सांगच्यांत कांयच दुबाव ना। ह्या 13 नंबराच्या भिरांतेक एक विशेष विभागच थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा आनी ताका एक विशेष नांव दिल्लें जावन आसा। तें नांव जावन आसा ट्रिस्काइडेकाफोबिया। ट्रिस्काइडेकाफोबिया म्हळ्यार 13 नंबराची भिरांत आनी तें 13 नंबर आमी वापरल्यार कितें दुश्परिणाम जाता हें एक लोकांच्या मतींत बसून आशिल्लें एक भें जावन आसा आनी हाका कारण कितें ह्या विशयांत आमी पळोवचें जाल्यार भोव पुरातन कालांतवन ट्रिस्काइडेकाफोबिया ह्या 13 नंबराची भिरांत भोव पुरातन कालांतवनूच लोकां मदें उब जाल्या। सामान्य जावन बेबिलोनियाच्या चरित्रांत आमी पळोवचें जाल्यार भोव पुरातन काळार ह्या नंबराक सर्व भियेतले ह्या आंकड्याक सबार जाण भियेतले देखून जाले इतले 13 नंबर ह्या 13वो आंकडो ते एवॉयड करतले या आमच्या 13वो आंकडो ते सुकोवंक प्रयत्न करतले। आनी तशेंच उपरांत आमी पळोवचें जाल्यार ह्या विशयांत कितें सांगचें म्हूण म्हाकाच कळना। आजकाल सक्कड जाग्यांनी आमी पळोवंक मेळटा आमकां पळोवंक मेळटा खंयचीय जर तर व्हडली बिल्डिंगां आसा जाल्यार त्या बिल्डिंगांत 13 नंबराचे माळय आसना। माळे आसता पूण त्या माळ्याक थंय 13 नंबराचें नांव दिनात 12A या 12A अशें कांयपणी एक दुसऱ्यांचें एक नांव आसता। आनी तशेंच लिफ्टार वेतानाय 13 नंबर थंयसर आमकां पळोवंक मेळना। थोड्या हॉस्पिटलांत आमी पळयता थंयसर 13 नंबराचे वार्ड ना 13 नंबराची कुडां नात आनी थोड्या गांवांनी 13 नंबराचे अपार्टमेंट सयत पळोवंक मेळनात। सो अशें ह्या 13 नंबर म्हणटना सर्वांच्या काळजांत कितेंगी एक भिरांत उब जाता। तर ह्या भिरांतेक कारण कितें सोदूंक गेल्यार आमकां एक विशेष घडीत थंयसर आमच्या मनापटलार उदेता। आमकां सर्वांक कळीत आसा सोम्याच्या निमाण्या जेवणाचें पिंतूर आमच्या दोळ्या मुखार आमी हाडया।
सोम्या जेजूच्या निमाण्या जेवणार थंयसर टोटल ಒಟ್ಟುग 13 जण आसले आणि या 13 जण सांगाता बसून जेवल्ल्यान थंयसर सोम्या जेजूक कुर्साचे मरण फावो जालें म्हूण सांगले एक चिंताप सबार तेंपा आदी तावनूच तें उब जाल्लें जावन आसा. देखून सोम्या जेजू सांगाता 12 सीस आसले आणि टोटल सक्कड सांगाता मेळोन थंयसर 13 जण ते जेवणाक आसल्यान 13 नंबर ते अपशकुनाचे नंबर जाले, अनलक्की नंबर जाले. देखून सोम्या जेजूक मरण फावो जालें. मोगाच्यानो ह्या विशयाचेर आमी इल्लेशें चिंताप आठोवचें जाल्यार सोमी जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो आमची सडवण करूंक आणि बापान आपल्या पुताक पाठयलेलो, एकल्याच पुताक पाठयलेलो आमच्या पातकांतावन आमी भायर येवचे खातीर आणि सोम्याच्या मरणातावन पुनर्जीवनपणा वरवीं आमची सोडवण जावचे खातीर. तशें जाल्ल्यान जेजू सर्व जाणार तो मनीस जाल्यार ताका देवपण आसलेंच. देवपण आणि मनशापण ताचे थंय सांगाता आसलें. देखून जे कितें घडूंक आसा ताका खंडीत जावन कळीत आसलें. हे थोडे दृश्टांत आमी पळोवचें जाल्यार सामारियाच्या स्त्रियेची आणि जेजूची ती मुलाखत. सामारियाच्या स्त्रिये लागीं जेजू उलयतना तिच्या जिविता विशांत, तिच्या जिणये विशांत आणि तिच्या गोवा विशांत सक्कड ताका कळीत आसा. जाल्यार सक्कड कळीत आसूनय जेजू तिका सांगता वच तुज्या गोवाक आपोवन हाड. आणि ती सांगता म्हाका गोव ना. जेजूक ही विशय कळीत आसली, कित्याक तो सर्व जाणार सर्गा संवसाराचो तो धनी जावन आसलो आणि जे कितें फाटलें, जे कितें आतांचें आणि जे कितें मुखार घडूंक आसा तें ताका कळीत आसलें. तशेंच आमी मुखार वेताना थंयसर आमी पळयता 5000 जणांक उंड्याचें अजाप जेजून केल्लें. आणि ह्या घडये थंयच्या लोकांक पळोवन जेजू सांगता, फिलिपाक सांगता कांय तरी तांकां खावंक दी. ते दोळ तो सांगता इतल्याशा जाणांक आमी कितल्या मोलाचे उंडे हाडल्यार हांगासर तांकां दिवंक जातलें. पूण जेजूक खंडीत कळीत आसलें आपूण कितें करतलो. जाल्यार फिलिपाच्या तोंडांतल्यान जें कितें येता तें एक कळीत जावचे खातीर आनी तो कितें करूंक आसा डायरेक्ट करून दाखोवच्या बदलाक ताका एक फावंडेशन दिवचे खातीर, ताका एक बुनियाद दिवचे खातीर तो फिलिपा लागीं तशें विचारता. आणि मुख्य घडीत आमी पळोवचें जाल्यार आनी एक दृश्टांत तें जावन आसा लाजराक तो जिवंत उठयता. लाजर जेजूचो भारी मोगाचो इश्ट आणि लाजराक ताची भलायकी बरी ना म्हूण मारता आणि मरी जेजूक सांगून धाडटात, एक खबर दितात. जाल्यार जेजू त्या घडये थंयसर येना. आणि लाजर मोरून जाल्या उपरांत थोड्या दिसांनी थंयसर येता. आणि हे जेजूक खंडीत जावन कळीत आसलें. पूण लाजराचें मरण आणि तें एक जिवंतपण म्हळ्यार ताका पुनर्जिवीत उठोवची ती एक प्रक्रिया, तें एक अजाप जेजून ताच्या मोगाच्या कुटुंबा संगीत तें केल्लें. आणि जेजूक कळीत आसलें लाजर मरतलो आणि ताका आपूण परत जिवंत उठयतलो. सो तशें हे तीनच घडिता आमी इल्लेशें मतींत वेल्यार जेजूक जर तर जुदास विकृत करता म्हूण कळीत नासलें, खंडीत जावन कळीत आसलें. कित्याक ह्या विशयान ती पवित्र पुस्तकांत भोव आपुरबायेन बरोवन दवरला. आणि जेजू सांगता कोणाक आपूण हो उंडो वायनांत बुडोवन दिता आणि तोच म्हाका पराधीन करता. आणि तो उंड्याचो कुडको जुदासाक दिता. तर हे 13 जण सांगाता बसतना जेजूक कळीत नासलें की जर तर 13 जण बसल्यार आपूण मरता म्हूण आसलो जाल्यार जेजू ते एवॉयड केले जाल्यार जेजून थंयसर त्या दीस जेवणाची वेवस्था करूंक नासली जाल्यार जेवण मांडून हाडून नासलें जाल्यार आणि जेजून कुर्सार आपलो जीव ताणें आमच्या खातीर सॅक्रिफायस करिनासलो जाल्यार आमची सोडवण जाता आसली की. देखून जे कितें लोकांच्या मतींत आसा त्या विशयांत आमी एक सारके पाटी आनी फुडें उजव्याक आनी दाव्याक चिंतून पळोवचें, तार्कीक रितीर पळोवचें वर्त्या गरजेचें जावन आसा. सो तशें हे सक्कड लोकांच्या सर्व लोकांच्या मनांत एकच एक विशय जावन आसा. जेजू ताच्या 12 जाणां शिसांक सांगाता घेवन बसलो आणि त्या एका 13 नंबर या 13 नंबर थंयसर जाले आणि तांणी 13 जण सांगाता बसल्ल्यान जेजूक कुर्सार मरचे पडले आणि ताणें ताचो जीव बलिदान भेटयलो. जर तर अशें घडलें जाल्यार आमच्या भावार्थाचें सत खंयसर आसता आसलें. देखून मोगाच्यानो असल्या अर्थ नासलेल्या एका चिंतपाक आमी क्रिस्तांव भावार्थ्यांनी
निजायकी ते आमचे असले चिंताप आमी केदाळे काण घेवंक नजो आनी असल्या चिंतपातान आमी पयस रावचे बरें म्हूण म्हजी अभिप्राय. आनी आतां मुंदरून वेताना जर तर 13 नंबर अपशकून ह्या भिरांतेचे नंबर जालें जाल्यार आमी ह्या 13 नंबराक आनी आमच्या भावार्थाक आनी आमच्या बायबलांतल्या थोड्या गणितांक एक कितें संबंध आसा त्या विशयांत आमी पळोवया. पेंतेकोस्ताच्या दिसा मोरी आपोस्तलां सांगाता थंयसर मागणें करून आसले. जण कितले आसले? 13 जण आसले. जर तर 13 जण अपशकून म्हणलें जालें जाल्यार त्या दीस पवित्र आत्मो तांचेर देंवता आसलो की आनी पवित्र सभा थंयसर जल्मोन येता आसली की आनी आज सगळी पवित्र सभा संवसारभर सोम्याची महिमा गाजोवंक केदाळे सखानातली. तर 13 जाणांचेर तो पवित्र आत्मो थंयसर देंवता आनी पवित्र सभा जल्माता आनी सर्वांक सासणाच्या जिविताक एक वाट जावन थंयसर ती परिवर्तन जाता. फातिमा सायबीण दिश्टीक पडल्या त्या गणिता विशीं आमी सांगचें जाल्यार मेच्या 13 तारीखेर ती दिश्टीक पडटा आनी ताच्या उपरांत निरंतर हर एका म्हयन्यांत 6 म्हयने पर्यंत ती हर एका म्हयन्याच्या 13 तारीखेर ती दिश्टीक पडटा. आनी सुर्याचें अजाप तें वर्तें अजाप तें घडलेलें जावन आसा ऑक्टोबराच्या 13 तारीखेर. अशें 13 तारीख आमच्या मोरयेक फेवरेट जावन आसली ह्या पसंदेची जावन आसली म्हूण आमी चिंतचें जाल्यार कशें 13 तारीखेर एक अपशकून म्हूण आमी तें पातयेवंक साध्य जाता. सान डॉमिनिकाक मोरयेन कोंत दिल्लें आनी रोजारीचें भक्तीपण थंयसर मुंदरून व्हरूंक तिणें थंयसर ताका एक सुचन दिल्लें आनी तें घडिल्लें जावन आसा 13व्या शतमानांत. 1981 वर्साच्या मेच्या 13 तारीखेर पापा सान जुआंव पावलाक थंयसर गुळो घाल्ले विशय आमकां सर्वांक कळीत आसा. आनी त्या दिसा थंयसर मोरयेमायेच्या ससायेन ताका सोम्यान राखोवन व्हेल्लें अज्या पितरान ताचो जीव वाचयिल्लें घडीत आमकां सर्वांक कळीत आसा. अशें मोगाचे न्हू आमी 13 नंबर एक अपशकुनाचे नंबर एका भिरांतेचे नंबर म्हूण आमी चिंता आनी प्रत्येक जावन हे 13 नंबर शुक्रारा आयल्यार ताका ब्लॅक फ्रायडे म्हणटात. आनी जर तो ब्लॅक फ्रायडे आसा जाल्यार पाश्चात्य गांवांत आमी पळोवचें जाल्यार वर्त्या भिरांतेचो दीस जावन आसा आनी खंयच्याय रितीर खंयचीय कार्य आनी खंयचीय येवजणी त्या दिसा थंयसर पळोवंक मेळना. पूण हांवें आतां येदोळूच सांगले थोडे दृश्टांत जावन आसात कशें आमकां 13 नंबर आमकां क्रिस्तांवांक एक बऱ्या सुचनाचें तें नंबर जावन आसा म्हणलें आमकां हांगासर कळीत जाता. उदाहरणाक सांगचें जाल्यार सालमांव रायाक ताचें तें रावळेर बांदूंक 13 वर्सां जाय पडलीं आनी सालमांव रायाचें तें मजबूत रावळेर नावाडीक रावळेर आनी तशेंच चारित्रीक म्हत्वाचें रावळेर 13 वर्सांनी थंयसर तें पंथाक पावलें. आनी तशेंच प्रवादी जेरेमिया प्रवादीक होसेयाच्या राजवटकेच्या काळार 13व्या वर्सांत प्रवादपणाचें देणें लाभलें आनी त्या प्रवादपणाच्या देण्या वरवीं देवाचो संदेश ताणें सगळ्या संवसाराक थंयसर उगडाप केलो. अशें एका कुशीन 13 नंबर भिरांतेचें म्हूण पळयल्यार आनी एका कुशीन पळयतना 13 नंबर वर्त्या म्हत्वाचें तें जावन आसलें. आनी आतां म्हजोच एक धाकटो अनुभव तुमचे मुखार दवरूंक हांव खुशी व्हरतां. म्हजी आवय उतर प्रायर आसतना एका राती तिका हड्ड्यांत दूख सुरू जाली आनी हांवें तिका त्याच घडये म्हजो वळखीचो एक दाक्तेर आसा ताच्या नर्सिंग होमाक थंयसर तिका व्हेलें आनी त्या घडये दाक्तेर राती आयलो आनी ताणें तपासणी केली आनी सांगलें तिका वर्त्या चिकित्सेची गरज आसा देखून तिका एडमीट करीचे. हांवें सांगलें ओके एडमीट करया डॉक्टर. पूण डॉक्टर म्हाका सांगूंक लागलो विनोद विशय कितें की म्हण सांगलें सगळें नर्सिंग होम फुल्ल आसा, सर्व रुमां थंयसर फुल्ल आसात, भरिल्ले आसात आनी केवल
13 नंबराचे रूम 13 नंबर म्हणून बरोवन नासले ताचेर 12A 12A म्हणून बरयलें ते एक रूम मात्र आसा चडावत कोणी त्या रुमांत रावनात न्ही हांवें सांगलें तशें जाल्यार हांव पातयना डॉक्टर खंडीत घे म्हणालो वय आनी हांवें त्याच राती म्हज्या आवयक 12A रुमांत हांवें थंयसर एडमिशन केलें आनी ताच्या उपरांत थंयसर ती आसली आनी सादारण एक हप्तो त्या हॉस्पिटलांत तिका थंयसर चिकित्सा दिली आनी दाक्तरान ताच्या वळखीच्या दाक्तराक कॉन्टॅक्ट केलें आनी उंचल्या दाक्तराक थंयसर आपयलें आनी तशेंच एक 8 दिसाच्या निरंतर चिकित्सेत जावन म्हजी आवय ती नॉर्मल आयली सामान्य रितीर आयली आनी त्या दिसा म्हाका दाक्तरान एक विशय सांगलें पळय तिका आतां प्रायज जाली आनी खंयचेय ओपन हार्ट सर्जरी आनी पुरा करचें म्हाका सारकें म्हणून दिसना पूण आयचो एक दीस दिलो जाल्यार देवान दिल्लो तो एक बोनस देवान दिल्लो तो एक बोनस दीस म्हूण तुमी काणगेचे आनी देवाच्या कुशेक खालतीमान घालीजे वखदां बरोवन दिता तुमी मुंदरसून वसा म्हणालो मोगाच्यान ताचे उपरांत म्हजी आवय 9 वर्सां वांचून उरली आनी जर तर त्या दीस 13 नंबराच्या कुडांत हांवें नाका थंय दवरलें जाल्यार त्याच दीस काय मरोंक आसा म्हूण चिंतलें जाल्यार त्याच दिसा मरता आसलें दवरिनासलें जाल्यार देखून हांवें सक्कड असल्या फितीसपणाच्या चिंता हांवें कुशीन दवरलें आनी म्हज्या आवयक त्या दीस ते 13 नंबराच्या त्या कुडांत तिका एडमिशन केलें ताच्या उपरांत इतलीं वर्सां ती वाचून उरली आनी देवान तिका एक बरें मरण लाभयलें तिच्या उतर प्रायर आमी सक्कड सांगता आसतनाच देवान तिका एक बरें मरण लाभयलें मोगाच्यान हें एक घडीत हांवें तुमच्या सांगाता विवर्सूनचें कित्याक म्हळ्यार वांटून घेवचें कित्याक गे म्हळ्यार जें कितें आमी चिंताव तें सक्कड आमच्या चिंतपाचेर ओंदवन आसा खंयचेय एक नंबर जावं दी खंयची एक वस्त जावं दी या खंयचोय एक जागो जावं दी तो एक बरो या तो एक भिरांतेचो तो एक अपशकुनाचो म्हूण चिंतचें तें आमच्या एका मेंटॅलिटी म्हूण सांगता हांव आमच्या चिंतपाचेर तें वंदवन आसा जर तर आमी एक जागो बरो म्हूण चिंतल्यार थंयसर आमकां एक इन्स्पिरेशन या उत्तेजन मेळटा आनी जर तर एक जागो थंयसर तो बरो न्ही थंय गेल्यार सकट पाड जाता म्हूण चिंतल्यार थंयसर आमकां पाड जावचें साथ येता त्या जाग्याचेर न्ही बगार आमच्या चिंतपाचेर ती जावन आसा ह्या एका अवस्वरांत हांवें तुमचे संगी वांटून घेवचे विशय ती जावन आसा देवान रचलेले खंयचेय ते वायट न्ही भिरांतेचे न्ही बगार ते आमी कशें काण घेता ताचेर तें वंदवन आसा देवान हर एक आमच्या बऱ्याक रचला आसतना देवान जें कितें रचला आमी देवाच्या महिमेक म्हूण तें स्विकार करूंक जाय देखून ह्या घडये जावयेत नंबर 13 कोण सांगता लक्की कोण सांगता अनलक्की पूण हें आमी काण घेवचें आमच्या चिंतपाचेर आनी आमच्या मनोभावाचेर तें आसा देखून अशें जाल्यार फितीसपणाच्या चिंतपांतावन पयलें आमी भायर येवया आनी जें कितें आमकां एक तार्कीक रितीर या बरें या वायट सोदून काडचें तसलें ह्या चिंतपा सकत आमकां देवान दिलें आसता खंयचें बरें आनी खंयचें वायट तें आमी देवाच्या उजवाडान आनी देवाच्या वाटेन मुंदरून गेल्यार आमच्या जिवितांत क्रियात्मक जावन जियोंक साध्य आसा देखून ह्या विशयांत तुमचे अभिप्राय तुमी उचारचे म्हाका वर्त्या गरजेची म्हूण दिसता जें कितें देवान रचलां तें सर्व आमच्या बऱ्याक रचलां तर ह्या एपिसोडा विशयांत तुमचे अभिप्राय दया करून तुमी कमेंट बॉक्सांत बरया आनी जर तर तुमकां हो अंक बरो लागलो दया करून हेरां संगी तुमी शेअर करा आनी तशेंच आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाक तुमी सबस्क्रायब करा येदोळ पर्यंत तुमी दिल्ल्या मोलादीक सांगताक हांव तुमकां म्हणटा देव बरें करूं.